Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. हे जाते सुवात आमची तीन ज्यो घोर ज्यो आसा ते वेगळ्या तीन जागांतल्यान स्टार्ट जाता आणि रातची वेगवेगळ्या आपापल्या वर्ष पद्दती प्रमाणे आपापल्या स्टेशन जे आसा मागीर तेंचे जे पारंपारीक ते रावपाचे जागे जे आसा ते राती ती विसाळ घेता आणि परत सकाळीं उठून मेन आमचे जे देवस्थान आसा हांगा देव मल्लिकार्जुन देवालय जे आसा तेका आमी पुरव जे म्हणटा त्या पुरवा हांगा तिनी भोवरी हांगा एकटेन जाता आणि मागीर कर्नाकडेन सकाळीं एकटेन जावन आमचे जे 7 वांगडी आनी वेळीप जे आसा ते कर्नाकडेन वचून थिंग नाल ती मारून ती आवडा म्हणटा नाल मारता ती देवाक आनी मागीर तिनी त्या कर्नातल्यान भोवरीचे रस्ते भितर येता आनी मुख्य देवळाक तेजे फेर जाता. पयले दिसा आमची होळी, दुसरे दिसा आमचे चोर आनी होळी, दुसरी होळी घालता आमी थंय. तिसरे दिसा आमची पालकी घोडेमोडणी आणि पिणेकार पिणेकार म्हणल्यार ते हांगा येता आनी घोडे येता हांगा आणि हांगासर आमी हांगासर नाचता. नाचता पयलींचो गांव आमचो हो हांगा कांय तरी कारणाक लागून आमचो गांव मागीर थंय गेलो मागीर करवल्यो मागीर देव देव म्हणजे हे आता आमी आतां हांगा हाडले ते वर्सा पद्दतीन महालक्ष्मीच्या संस्थानाचेर आमी मयेकार समाज हो होळीचो उत्सव साजरा करता. जेन्ना होळी जाली 6 दिसा रातची महालक्ष्मीची पालखी आसता आनी तशीच ती पालखी जावन सकाळची 7वें दिसा सकाळची महालक्ष्मीक आमी रंग लावन तशेंच मूळ स्थानां आसा महालक्ष्मीची जे पूर्व ब्रह्मा महादेव मारुतीराय साकळो आनी चिचेकार हांकां आमी रंग लायता. रंग लावन जातकूच येवन हांगासर महालक्ष्मीक आमी पालखेन घालून न्हांग व्हरता बांयचेर. ही रिती रिवाजा प्रमाणे आमी पुर्वजांनी आमचें केल्लें आसा. शास्त्र नियमाप्रमाणे तेजी करूंक जाय. कित्याक लागून तेंच्या जी केळणारे आसले ते खंय तरी काय तरी जालें म्हणून तेंच्या मनाची शांती दिवपाक करप भरीप करप न्हवरो खंय तरी मारले गेल्ले जाल्ले तेतून ती तेंचो भरीप करून दाखोवप न्हवरो करून दाखोवप व्हड जाय ताका पळोवन तेंच्यानी हांगा घेवपाची आनी इतकीच तेंच्यांनी म्हायती आपणाक दिसता ते पद्दतीन करून जावप. आमच्या गोंय आपल्या मोरजीमध्ये फक्त घोडेमोडणी ही फक्त लोकनृत्य म्हणूनच नव्हे तर हा एक उत्सव म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी साजरा करतो. आणि शिमग्याच्या 8व्या रात्री त्या ठिकाणी हा कार्यक्रम होतो. या घोडेमोडणीच्या अगोदर त्या ठिकाणी सुरुवातीला हत्तीचं रोमाड असतं. त्या ठिकाणी गावातले काही तरुण वगैरे किंवा लहान मुलंसुद्धा जे काही मिळेल ते चोरून आणतात. मग ते केळीचा घड असो किंवा फणस असो असं काहीतरी ते मिळेल जे हाताला मिळेल ते आणायचं ते नाचवायचं असं करून त्या ठिकाणी ते रोमाड म्हणजे त्याला चोरीचा रोमाड असंही म्हणतात.